दीस शनिवार, मेयाची 26 तारीख 2025. मोरी क्रिस्तांवाचो आधार. पयलें वाचप धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 16 वळ 1 तावन 10 पर्यंत. तवळ पावल देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राकी पावलो. थंय तिमोती नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय जुदेव कुळयेची, ती आतां भावार्थीन, पूण ताचो बापय एक ग्रेक. लिस्त्रांतले आनी इकोनियांतले सर्व भाव तिमोतीक भोव चड मानताले. देखून ताका आपणा सांगाता व्हरूंक पावलाक मोन जालें. पूण ताचो बापय एक ग्रेक म्हूण त्या गांवच्या सर्व जुदेवांक कळीत आशिल्लें देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुन्नत केली. उपरांत शहरान शहर ते भोंवन वेता आसतना जेरुसलेमांत धर्मदुतांनी आनी मालगड्यांनी घेतिल्ल्या ठरावा विशयांत भावांक ते कळीत करताले आनी पाळी जायी म्हणून तांकां सांगताले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थांत थीर जायत आनी संख्यान चडत आयल्यो. ते फ्रिजिया आनी गालात्सिया प्रांतांतल्यानय उतरून गेले, कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचें उतर परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारलें. मिसियाचे गडी सरशी येवन पावतस तांणी बेथानिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केलें, पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासत मिसियाच्या गडी सरशिल्यान पाशार जावन ते त्रोआसाक गेले. थंय ते रातीं पावलान एक दर्शन देखलें. मॅसेदोनियाकार एकलो उबो रावून ताचे लागीं अशें प्रार्थून म्हणालो, तूं मॅसेदोनियाक ये आनी आमकां कुमक कर. हें दर्शन ताणें देखतस थंयच्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मॅसेदोनियाक भायर सरून वचूंक आमी तयार जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 100 1 तावन 2, 3 आनी 5. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वे. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वे. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावून ये ताचे समोर. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वे. सर्वेस्पुरुष देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसा. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाचो शेळयो. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वे. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताची कृपा युगयुगांतराक, ताचे विश्वासीपण संततीच्या संततेक बाळटा. श्लोक. संतोषान सोम्याक जय जय म्हूण ये पृथ्वे. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. क्रिस्ता सांगाता, जर तुमी जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्या वस्तूंक तुमी अत्रेगून रावा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 15 वळ 18 तावन 21 पर्यंत. त्यावेळी जेजून आपल्याशी सांग म्हळें, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्याकी पयलें म्हजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा. तुमी संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमकां आपलेंच म्हणून लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संवसाराचे न्ही, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. देखून तुमी संवसारांतावन मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता. साकर आपल्या धन्याप्रास व्हरतो न्ही, म्हणून हांवें सांगलां तसो उगडास दवरा. म्हाका ताणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. म्हज्या उतराक ताणी पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतराक कितें पाळो दिताले. तुमी म्हजें देखून हें सर्व तुमकां ते करतले.
कित्याक म्हाका पाटयलेल्याक ते वळखनात. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हो संवसार सांडून आपणे बापा सरशीं वेसो वेळ लागीं पावलो म्हूण जाणा आसलो जेजू आपल्या शिसां पासत कळवळटा आनी तांकां जागृत रावूंक उलो दिता. सगळ्यांतल्यान बरें करून गेल्ले जेजू कसो ह्या संवसारांत स्थान मान नातले. आपणाक कस द्वेशिल्लो हो संवसार आपणाच्या शिसांकी द्वेशितलो म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून आपल्या शिसांक तो धैर्य दिता आनी ह्या संवसाराचे कठिणाये विशीं सांगयता. संवसाराचेर जैत व्हरलो जेजू आपल्या पाटलावतारांकी संवसाराचेर जैत व्हरूंक धैर्य, प्रेरण आनी देख दिता. लौकीक जिणेक लाभदल्ल्या आधुनीक संवसारांत आत्मीक संगतींक कसलेंय महत्व ना म्हूण आमकां भोगल्यारी भोगल्या. तरी देवाचो आत्मो क्रियात्मक तरान आमचे मदें वस्ती करून आसा. जेजूचें नांव उक्त्यान परगटूंक भियेवच्या ह्या दिसांनी धार्मीक आनी लायक भावार्थांत शेळिल्ले परी दिसचें आमचे समाजीक देवाचो आत्मो क्रियाळ आसा म्हूण समज जाय. तिमोथीक बरयल्लें पत्र सांगता, देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगट करच्या कश्टा वावटींत म्हजे सोवें भागीदार सा. आमचो भावार्थ आमी उक्त्यान धैर्यान जियोन परगट करूंक आमकां उलो आसा.